आम आदमी पार्टीन गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या। पार्टीची दिशा ठरोवपा खातीर बिरेस्तारा सांजे पणजी आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा आपयल्या। पक्षान लोकसभा वेंचणुकेक रावंक सोदपी आम आदमीचे अर्ज मागयल्यात। लोकस पक्षाचो उमेदवार थारायतले। आम आदमी पार्टीन लोकसभा वेंचणुकेची गोंयांत तयारी सुरू केल्या। पक्षाची दिका थारोवपा खातीर बिरेस्तारा पणजे आझाद मैदानार आम आदमीची बसका आपयल्या। To invite all the Aam Admis of Goa to Azad Maidan tomorrow Thursday at 5 p.m. Azad Maidan in Panjim tomorrow at 5 p.m. to express their views regarding the state of affairs in Goa. The Aam Admi Party has already launched in Goa. We have already declared that we will contest both Lok Sabha seats in 2014, and we request all Aam Admi of Goa to come in and express their views and tell the Aam Admi Party how they should continue, what platform they should contest on, and what issues they should take up. लोकसभा वेंचणुके खातीर कोणे आम आदमीन अर्ज करूं येता। Anybody who is interested and feels capable is free to apply. We will have at least 2 levels of screening committees, which will be announced later, which will go through all the applications, and after candidates are shortlisted, again we will go to the people and ask if we have made the right choice. Only then officially Aam Admi Party candidates would be announced. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ। दुकराक धरपा खातीर लायिल्ल्या फाशांनी सांपडून गंभीर जखमी जाल्ल्या बिबट्याक बुधवारा दनपारां मरण आयलें। सत्तरी तालुक्यांतल्या मोडल्या ही घडणूक घडली। फाशांनी बिबटो सांपडला म्हूण लोकांक बुधवारा सकाळीं दिसलें। लोकांनी राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आपयले। बिबट्यान पळून वचपाचो यत्न केल्ल्यान फाशे पोटा भोंवतणी घट्ट आवळून तो सामको जर्जर जालो। उपचार चालू आसतना तो मेलो। मोल्लें देऊळवाड्यार दुकर धरपाक कोणे तरी फाशें लायिल्लें। ह्या फाशांनी दुकराच्या जाग्यार बिबटो सांपडलो। बुधवारा सकाळीं लोकांक हो बिबटो दिसलो। जिवाच्या आकांतान पळोवन वचपाचो तो यत्न करतालो। ताका लागून फाशें ताच्या पोटा भोंवतणी घट्ट जालें आनी बिबटो सामको जॅम जालो। राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताची सुटका केली। उपचार चालू आसतना बिबटो मेलो। भायर स्नेर तेंच्यांनी लोकांनी स्कुटरीचो केबल वापरून स्नेर मांडलेलो। मे बी रानडुकराक आसूं शकता ऑर सर्टन स्मॉलर एनिमल्साक। मेल लेपर्ड आनी लोकांनी मातशें हेल्प केलो हितून इन्फॉर्म करपाक, दॅट एप्रिशिएट करपाक जाय। कंडिशन मातशें तेजें क्रिटिकल आहा, कित्याक स्नेरान सांपडल्या कारणान ताणें खूब स्ट्रगल केला, सो ब्रिदींग मातसो प्रॉब्लेम जाला ताका। स्नेर ताका पयलीं छातयेक लागलेलो, तो मागीर स्लायड जावन पोटाक लागला, सो 2 कडेन ताका स्नेर लागला। त्या खातीर मातसो क्रिटिकल आहा, पळोवया आतां कितें ट्रिटमेंटान कितें। मोल्लेच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब। परवरे 50 लाखाच्या एम्फाटायमाइन ड्रग्सां सयत एकल्याक ANC पुलिसांनी अटक केलो। जाल्यार मुंबयसान गोंयांत रेल्वेन 35 लाखांची कॅश घेवन भोंवतल्या पॅसेंजराक ताब्यांत घेतला। आयकर, IB आनी पुलीस विभागान ताची चवकशी सुरू केल्या। एके बायलेचो मोबायल फारायतना ताका धरलो तेन्ना ताचे कडेन लाखांनी कॅश मेळ्ळी। सुमार 1 किलो एम्फाटामाइन ड्रग्स घेवन वचपी एल्विस डिसोजाक बिरेस्तारा परवरे ANC पुलिसांनी अटक केलो। एल्विस हळडोणचो ताब्यांत घेतिल्ल्या एम्फाटायमानाचें मोल सुमार 50 लाख। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ऑक्टोबरांत अटक केल्ल्या ब्रिटीश ड्रग पेडलर गॅरी बियर्डाच्या गँगा कडेन एल्विसाचो संबंद आसा। गॅरीक 5 कोटी ड्रग्सां सयत धरिल्लो। इतले मजगतीं कोंकण रेल्वेंतल्यान बेहिशेबी 35,75,000ची कॅश घेवन भोंवपी एकल्या पॅसेंजराक मडगांवां अटक केली। मुंबयसान मेंगलोर येवपी रेल्वेंतले एके बायल पॅसेंजराचो मोबायल चोरलो म्हूण ताची चवकशी करतना पोतयेंत भरिल्ले पयशे मेळ्ळे। म्हजो मोबायल सांडलो, म्हाज्या बॅगांतलो कोणी काडलो। हांवें कोणाक सस्पेक्ट केलो म्हाजो मोबायल काडलो आसतलो म्हणून, आनीक ताका विचारलो। तो ट्रेन खंय तरी मदीं थांबली आनी तो काडलो आनी जनरल कंपार्टमेंटान गेलो। जनरल कंपार्टमेंटान गेलो म्हणून हांव म्हटलें आतां ट्रेन चालू जाली। हांवें चायवाल्याक विचारलें, एकलो असलो अमके शर्ट घातलेलो भुरग्याक तुवें खंय तरी पळयला? चायवाल्यान सांगलें म्हाका। बॅग हांवें पकडलें, हातीक घट धरलें बॅगाक तेजे आनी ताका हाडलो। तेजें बॅग घट धरलें आनी म्हाजे फ्रेंड आसलें, म्हाज्या फ्रेंडाक सांगलें तूं वच आनी पुलिशेक आपय। हांवें काडलें आनी तें बॅग ओपन केलें। बॅग ओपन करूं जाल्यार म्हाका 75,000ची नोट्यो मेवल्यो। हांवें मागीर ओपन केलें जाल्यार आनीक कितें मोटें आसा पयशांचें कशें दिसलें म्हाका। हांवें काडलें आनी घट धरलें तें बॅग सोडूना पयलें। मोबायल गेलो ती खंत ना, पूण हें आतां हातीन मेळोन सुटलें मागीर हें जातलें। मागीर तें हांवें बॅग काडलें आनी पुलीस हेजे रेल्वे पुलीस मिनटान धांवून येयले, फास्ट येयले रेल्वे पुलीस। म्हाका खूब मजा पकडलो रेल्वे पुलिसान आनी ताका व्हरोन थिंगा दवरलो। रेल्वे पुलिसांनी फोर्सान ताका अटक केली। उपरांत इन्कम टॅक्स आनी IBन ताची चवकशी केली।
पैसे खंयच्यान मेळ्ळे आनी कोणा खातीर व्हरतालो हाची चवकशी चल्ल्या. So we have arrested him under section 379 and we are verifying the source of money and income tax official had visited over here for verification. इतले मजगती गृह खात्यान पुलिसांचे ट्रान्सफरीची ऑर्डर काढल्या. DYSP नंदकिशोर रायकाराक STPO पणजे सावन GRPंत मारला. DYSP उमेश गांवकाराक थंय हाडला. निरीक्षकांच्योय बदल्यो केल्यात. कुडचडे ट्रॅफिक सेलांतल्यान संजय दळवीक वाळपय धाडला. वाळपयचो PI रमेश गांवकाराक GRPंत मारला. कुंकळेचो PI राजेंद्र देसायाक सांग्यार जाल्यार सागर एकोसकाराक सांग्यावेल्यान कुंकळे हाडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.